न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। ज्या गोंयान क्रायम रेट वाडला त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान तुमकां येवकार। आमी दर दिसा प्रमाण आयजूय तुमच्या मेरेन दर दिसाच्यो बातम्यो म्हणजे आयज कितें घडलां तें तुमच्या मेरेन पावयता। तर सगळ्यान पयलीं आज सुशांत गावस हाचे कडेन। किल्लपाल दाभाळ पंचायतीचो घरपट्टी घोटाळो तुमकां खबरच आसतलो। दामोदर बांदेकार जो सरपंच आसलो ताणें घरपट्टी घोटाळो उक्ताडार हाडून आपल्या सरपंच पदाचो राजिनामो दिल्लो। तेन्ना तो खंय दुसऱ्या गटान आशिल्लो, तेन्ना ताका आमदाराचे बसकेक वचपाक पासून खंय विरोधी गट आशिल्लो तो आडायतालो आनी तेजेर खंय राजकीय चेपण आसलें। हे जेन्ना तेजे लक्षांत आयलें तेन्ना आमदारान ताका आफयलो आनी ताका राजिनामो दिवपाक सांगलो आनी घरपट्टी घोटाळ्याचो जो इशू आहा तो रिजॉल्व करता म्हणून ताका सांगलें। ताणें राजिनामो दिलो आनी आतां परतून सरपंच पदाचेर तोच निवडून आयला आनी आतां तेजे भुमिकेत मातसो बदल जाला। भुमिका तेजी मातशी मोवाळ जाल्लेली आसा। लोकांनी हे विशीं कागाळी केल्यो व्हिडिओ कडेन, पूण सरपंच आशिल्लो दामोदर बांदेकार ताणें व्हिडिओ कडेन आपूण कागाळ करता म्हणून सांगिल्ली, ती अजून पासून कागाळ केल्ली ना। लोकांच्या कागाळींचेर जेन्ना व्हिडिओ आपल्याक जाप विचारतलो तेन्ना आपूण व्हिडिओचे कारवाईक सहकार्य करतलो अशे तरेची भुमिका आतां सरपंच दामोदर बांदेकारान घेतल्या। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनान। ही आशिल्ली आयज म्हत्वाची बातमी। फूल बातमी सविस्तर पळोवपाक 7च्या बुलेटिन मुजरत पळयात। आतां ह्या उत्तेजा कडेन आयची म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार पयर महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराता काळजाचो आताक येवन ताका जीएमसीत एडमीट केल्लो। आतां तेजे विशीं म्हायती मेळ्ळ्या की तेजे भलायकी विशीं म्हायती मेळ्ळ्या। जीएमसीचो डीन शिवानंद बांदेकारान आमकां म्हायती दिल्या की तेजी आतां भलायकी स्थिर आसा। तेज्या काळजान एक ब्लॉक मेळ्ळा, ताका लागून ताका फुडली 48 ते 72 वरां मेरेन त्यांचेर देखरेख दवरून तांकां डिस्चार्ज करतले अशी म्हायती तांणी दिल्ली आसा आमकां। ही बातमी तुमकां पुराय आमच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली। मंत्री बाबूश मोन्सेरात ताका आयतारा राती काळजाचो आताक आयिल्ल्यान ताका जीएमसीन एडमीट केल्ले उपरांत ताची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचे आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांणी सांगिल्लें। फुडली जी अपडेट आसा मंत्री बाबूशाचे भलायकी विशीं ती आमी तुमकां कळीत रावतले। आतां ह्या उशा कडेन उशान खंयची बातमी गेल्या ती पळोवया। आतां लोकसभा वेंचणूक लागीं पावल्या आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक इंडिया आघाडीन ऑफर केल्ली आनी ते भायर तांकां उत्तर गोंयचे सीटय दितले अशें तोंडी उतर दिल्लें। पूण जो आरजी पक्ष आसा तो भाजपा आड एकलो लडपाक तयार आसा अशें आरजीचो मुखेली मनोज परबान सांगलें। दुसरे वटेन तो असोय म्हणटा की केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान आरजी पक्षाचेर टिका करची न्हू आनी जे लोकसभा वेंचणूक येवपाची आसा ताका समज श्रीपाद भाऊ टिकेट दिता भाजप पक्ष वो ना तेजेर लक्ष दिवचें आनी समज दिली जाल्यार जो आरजी पक्ष आहा तो 100% जिखून येतलो असो विश्वास मनोज परबान उक्तायल्लो आसा। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार आयज सकाळी जो नॉर्थ गोवाचो कॉमिनदाद आसा ताका जी कॉमिनदादीच्यो जमनी आसा त्यो गोंयकारांक दिवच्यो अशी मागणी घेवन आरजी पक्ष गेल्लो आनी ते भायर तेंच्यांनी अशेंय सांगलेलें आसा ज्यो मूळ गोंयकारांची आसा त्यो तांकां जागा दिवची आनी जे भायल्यांनी येवन घरां बांदल्या तेंच्या हेजेर कुराड मारची। आनी दुसरें म्हणल्यार मुख्यमंत्री आतां जी कॉमिनदादीची जी घरां आसा ती कायदेशीर करपाक सोदता ते बाबतीन आमकां कांयच हरकत ना असोय मनोज परब सांगता। दुसऱ्या वाटेन आयज दक्षिण गोंयांतय आरजी पक्षान मेमोरेंडम सबमीट केल्ले आसा कॉमिनदादीक। ह्यो ज्यो तिनूय बातम्यो आसा तुमी विस्तारान 7च्या बुलेटिनान मुजरत पळोवच्यो। लोकसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ली आसा। ह्या फाटभुंयेर आरजी पक्षान एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलां तें म्हणजे खंयच्याच इंडिया आघाडीक किंवा खंयच्याच एका तेंको दिनासतना एके वटेन आरजी पक्ष लडयतलो आनी भाजपा आड लडटलो अशें मनोज परबान विधान केल्लें आसा। आतां ह्या गौरीशा कडेन ताणें खंयची बातमी केला ती पळोवया।
मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाची आयज पत्रकार परिशद जाली. 21 जुलय 2023 मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक ST समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपाची तांकां एक आश्वासन दिल्लेलें, पूण आतां 6 म्हयने जावन गेले तांच्यांनी तांकां आरक्षण दिवंक ना. ताका लागून ST समाजाचे जे बांधव आसा ते खूब तिडकले. तांच्यांनी पत्रकार परिशद घेतली. तांच्यांनी अशें म्हटलां की आमची संवेदनशीलतेची वाट पळोवं नाका, आमी सगळे समजून घेता म्हणून तितकी आमकां तुमी मात्तूय आमकां ग्रांटेड धरूं नाका. आमी 5 फेब्रुवारी मेरेन तुमची वाट पळयतले. आमकां जर राजकीय आरक्षण मेळना जाल्यार आमी असेंब्लीचेर विधानसभेत शांततेचो मोर्चा व्हरतले म्हणून तांच्यांनी शिटकावणी दिलेली आसा. आनी दुसरी बातमी अशी आसा की आयज फातोर्डा हांगासर फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान इस्टर्न बायपासाच्या हॉट मिक्सिंगेच्या कामाचें इनॉग्रेशन केलें. थंय तांच्यांनी कांय जाणां ताका प्रश्न विचारले की रिंग रोडाच्या बद्दल कितें जी कामां चलना त्या बद्दल प्रश्न विचारले तेन्ना विजय सरदेसायान तांकां टोमणो मारलो की रिंग रोडाचें जें कितें काम आसा तें जो देवाचो मनीस आसा, जो देवा कडेन उलयता ताका विचारा. हें सगळें देवाच्या मनशाचें काम आसा. तो BJPन गेला कित्याक की लोकांची कामां करपा खातीर. जर ताचे कडेन जमना जाल्यार ताणें आपले हात वयर करचे, आपूण ही कामां करपाक तयार आसा अशें विजय सरदेसायान म्हटलें. मडगांवच्या आमदाराचें नांव घेयनासतना तेणी हो तोमणो मारिल्लो आसा. आनी हो जो इस्टर्न बायपासाचें हॉट मिक्सिंगेचें जें काम आसा ताका 6,43,00,000 खर्च येतलो. फातोर्डा तेच सोबत मडगांव, नावेली अशे हे 4 मतदारसंघात हो रस्तो वयतलो अशें विजय सरदेसायान कळीत केला. ही बातमी. गौरीशान बऱ्यापैकी 2 बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. ST समाजाक आरक्षण मेळचें म्हूण ST समाजाचे लोक प्रयत्न करीत आसा, पूण हाचेर तोडगो आयिल्लो ना म्हूण खंय तरी आतां ते तिडकल्ले आसा आनी तांच्यांनी शिटकावणी दिल्ली आसा. जर 6 दिसां भितर हाचेर तोडगो काडना जाल्यार ते रस्त्यार देंवपाची शिटकावणी तांच्यांनी दिल्ली आसा. आतां ह्या रश्मी कडेन ताणें खंयची बातमी केला ती पळय. संजना, आयज परत एकदा रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाक वेळसावचे जे लोक आसात थळावे तेंच्यांनी विरोध केला. आमच्या घरा मोडून तुमी हो जो डबल ट्रॅकिंग जो आसा तो आमकां प्रोजेक्ट नाका. आनी थंयसर आयज अधिकारी गेल्ले, सो तांकां ताणें म्हटलां की अलिना साल्दना असली कुट्टाळचे आदली आमदार प्लस लोक असले सगळे तेंच्यांनी रोडूय ब्लॉक केलो आनी विचारले बाबा तुमचे कडेन प्रॉपर परमिशन्स नासतना तुमी डायरेक्ट येतात कामाक लागतात, RVNLान चलयला कितें असो आयज ते लोक आक्रमक जाले. सो ही बातमी तुमकां आयज सविस्तर पळोवंक मेळटली. जेन्ना प्रकल्प येता तेन्ना लोकांक विस्वासान घेतात काय ना आणि रेल्वे डबल ट्रॅकिंग सदींच विषय गाजत आसा, त्यामुळे तुम्ही ही बातमी नक्कीच पळोवची. दुसरीची बातमी आहा ती आयज फिश फेस्ट जाता एक्चुअली फ्रॉम 2nd to 4th फेब्रुवारी पणजेन जाता SAG ग्रावंडाचेर. सो आयज तेचे अवेरनस प्रोग्राम जी गाडयो 2 CMान अवेरनसा खातीर बावटो दाखयलो आयज आनी ही कार्यावळ आयज पर्वरी सेक्रेटेरियटान जाली. ह्या वेळार CMान सांगला पळय संजना कशें आमी गोंय म्हणटा आमी कोस्टल एरिया जे राज्य आमचे, सो हांगासर सदींच नुस्तें आमी एक्सपोर्ट करता, आमचे कडेन सरप्लस नुस्तें आसता अशें जायत्या वेळार सांगता. आमकां नुस्तें बाजारान मेळना चडशें ही दुसरी गजाल, पण नुस्तें सरप्लस आसता आनी तें एक्सपोर्ट जाता. सो हे एक व्हडली इंडस्ट्री जावंक शकता. सो हेच्या फुडें सरकारान बॅचलर इन फिशरीज सायन्स हो कोर्स हाडपाचो थारायला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलें. आनी खरेंच जर आमी पळय न्हू रायट फ्रॉम सी फूड क्रॅब्स जावं खुबे जावं आनीक कितें तेच्या पासत जे नॉर्मल आमचें नुस्तें आहा शेवटे ताल्ले इसवण पापलेट हे सुद्दां जर आमी एक्सपोर्ट करीत लागत जाल्यार हितून खूब व्हडली संदी आसा आनी हेका सिरियसली विचारान घेत जाल्यार तरणाट्यांक बरो जॉब जावं बरो रोजगार मेळोंक शकता. सो फिश फेस्टान हे सगळें तुमकां पळोवंक मेळटलें. हेचेर टॉक्स जातले, हेचेर मार्गदर्शन जातलें. सो तुमी मुजरत येवचें अशें CMान आवाहन केलां. सो ही बातमी तुमी आयज नक्कीच पळयत. येस संजना. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो थोडक्यात बातम्यो. ह्यो सविस्तर पळोवपाक गोमंतक टुडे हे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 हे बुलेटीन पळयात. आनी अश्योच आनीक अपडेटेड खबरां खातीर यूट्यूब चॅनल, फेसबूक पेज आनी इंस्टाग्राम पेज फॉलो, लायक, सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश सयत हांव संजना अंजुनकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच असतात ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.